नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश प्रभावणकर. गोमंतकाच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कसलोच परवानो घेनासतना रेल्वे ट्रॅकाच्या दुपेटीकरणाचें काम सुरू केल्ले खातीर वेळसावच्या थळाव्यांनी सुरू केलें आंदोलन. विरोधकांनी म्हादय विशींच्या सर्वपक्षीय बसकेत हाजेरी लावंक नाशिल्ल्या कारणान तांचो आस्पाव ना दिल्ली वचपी शिष्टमंडळात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें स्पश्टीकरण. विरोधी पक्षांचें काम टिका करप आनी आमी टिका केले बगर रावचे ना, सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो विरेश बोरकार. म्हादयचो प्रश्न उरलो कुशीक, राजकारण मात तेंगशेर. सत्ताधाऱ्या सयत विरोधकांमदीं लेगीत म्हादय वयल्यान मतभेद. आनी 2021 जाल्ल्या शेळ मेळावली IIT विरोधी आंदोलकांक लावची पडली वाळपय न्यायालयांत हाजेरी. IIT प्रकल्प रद्द जाल्या उपरांतूय आंदोलकां वयली केस आसा सुरूच. आनी आतां खबरो विस्तारात. वेळसाव हांगासर रेल्वे उदरगत निगमान कसलीच परवानगी घेनासतना खाजगी सुवातेर सुरू केल्ले डबल ट्रॅकिंग हेचें काम बंद करूंक नाशिल्ल्या कारणान तिडकल्ल्या थळाव्या लोकांनी बुधवारा आंदोलन केलें. रेल्वे निगमाचे कर्मचारी कसलीच परवानगी नासतना कशे कितें खाजगी सुवातींनी काम करूं शकता असो प्रश्न उपरासीत ह्या लोकांनी रेल्वे निगमाच्या अधिकाऱ्यांक आडोवन धरले. त्या खातीर वेळसावांत तणाव निर्माण जाल्लो आसा. रेल्वेचें हें काम करतना आडखळी येवपाक जायना म्हणून रेल्वेन व्हडा प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त तैनात केल्या. इतलेंच न्हय जाल्यार पुलीस आनी लोकां मदीं वादावादी लेगीत जाल्यो. पंचायत मंडळाक बांदकामाची म्हायती रेल्वे दिना. पंचायत राज कायद्याचें रेल्वे उल्लंघन करता अशें ऑलन्सियो सिमॉयज म्हणटा. पुलिशेन आंदोलकां वांगडा भासाभास करून लोकांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर शुक्रारा उपजिल्लो अधिकाऱ्यां सयत बसका दवरल्या अशी म्हायती वास्कोचे पुलीस उप अधीक्षक सलीम शेखान दिल्या. फाटल्या कांय दिसां सावन वेळसाव वाठारांत डबल ट्रॅकिंगाच्या कामाक लागून हांगा आंदोलनां जायत आसात. मात आजून मेरेन वाठारांतल्या लोकांचे प्रश्न तशे सुटावे जावंक ना. What I want to know. For whose benefit? No, this is the height. Why the actually. Railway Protection Force is not here? This is a civilian force, my dear. You are a civilian force. Let the Railway Protection Force come and protect their land. Why they are using you? And look at the attitude of the police when the police should be putting this track, that track. How many track and that? Where we'll go? Where we'll go? Which side we'll round? You come and see my house. All the side is blocked. आमची तकली विरार करून आमकां तुमी फोंडान घालताय रेल्वे. At least come and explain us what is wrong, why you are putting, what you are doing. अरे बाबा आमकां कितें करूं चिल्ला तुमी? There is assumption of land, private land, without any notification, without any notice being given, that and without the process of acquisition going on in this area. So what is this? Is there a rule of law in the state of Goa? That's what I want. Are legal procedures being followed? Or can the government do what they want? Oh, this is crazy. What is going? This is madness. And can you believe it? It has the blessings of the government of the state. And that is what is really shocking. आणि पयलीं जाल्यार हिंगा प्रायवेट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बार्बोज आनी आल्कासोज प्रायवेट प्रॉपर्टी भितर क्रिमिनल ट्रेस्पास करून इलिगल रस्तो बांदून एक कितें रिटेनिंग वॉल काम चलता रेल्वेचें. आतां RVNLान कांयच डॉक्युमेंटेशन ना. एक जालें ओनरशीप डॉक्युमेंटेशन ना, वर्क ऑर्डर ना, नोटिफिकेशन ना, कांय नासतना हे झाडां कातरता, कोणाच्या भाटान पुरोवन कॉन्क्रीट घालता. हे कसलो कायदो? आतां क्रिमिनल ट्रेस्पास करप म्हळ्यार सेक्शन 441 रजिस्टर करपा जाय पुलिसान एज पर IPC. पूण पुलीस पत्ते उलयता. पूण कायदो हो रेल्वेक लागना काय? रेल्वेक कायदो लागना जाल्यार आमी गांवचे लोक खंय घर बांदता, रेल्वे ट्रॅकाचेरय घर बांदता, मागीर एक्शन घेनाका. आतां पंचायत इज द फर्स्ट पंचायत इन इंडिया आय कॅन से हू इशूड स्टॉप वर्क ऑर्डर. नाव स्टॉप वर्क ऑर्डर इशू करून हे जबरदस्ती काम करता. म्हणजे पंचायत बॉडीक रिस्पेक्ट ना,
एक कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी जी आसा तेकाय बायपास करप. कलेक्टर आसा तो कांय करना. On this issue, we have intimated to Deputy Collector that there is an issue over here. So he has agreed that he is going to come on day after tomorrow at 11 o'clock, and he is going to meet landowners and talk to the whatever issues are there over here and sort out the issue. Now we have also informed these agitators over here that this meeting has been fixed on day after tomorrow at 11. ज्या तरेन विरोधकांनी म्हादय विशींच्या सर्वपक्षीय बसकेक उपस्थिती लावंक ना त्या तरेन तांकां म्हादय विशयांत कांय रुची ना हें कळटा अशें म्हणीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विरोधकांचेर तिडक उक्तायली. म्हादय प्रश्न सुटावो करपा खातीर अमित शहाची भेट घेवपाक दिल्ली वचपी शिष्टमंडळांत विरोधकांचो आस्पाव ना. ताचें फाटलें कारण तांची म्हादय विशींची रुची अशें मुखेलमंत्री म्हणटा. म्हादयच्या मिटिंगेचेर दिल्ली वता आमी, खास करून होम मिनिस्टरांनी मिटींग घेतल्या. होम सदांच इंटर स्टेट डिस्प्यूट जे आसता हे होम मिनिस्टर रिजॉल्व करतात. दोन स्टेटी मधले डिस्प्यूट त्या खातीर होम मिनिस्टराची मिटींग घेतल्या. होम मिनिस्टरांनी मेळपा खातीर आज पूर्ण डेलिगेशन हांव, माविन, स्पीकर, ताच्या उपरांत हेल्थ मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, WRD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आणि इंडिपेंडंट MLA पैकी आमचो शेटये. ऑपोजिशन जेन्ना पयरच्या आमच्या ऑल पार्टी मिटिंगेक MLAच्या मिटिंगेक डेलिगेट ते थंय येवंक ना आणि तांच्यांनी थंयसर येवन आपलो इंटरेस्ट दाखोवंक ना. म्हणजे हेजो अर्थ जाता की तांकां ह्या डिस्कशनान आसत किंवा आपल्या डेलिगेशनान आसत तांकां भाग घेवपाचो ना हे तेंच्यांनी पयर स्वताहूनच तेंच्यांनी डिक्लेअर केल्लें आहा म्हणटा तशें. म्हणून आमी तांकां आफोवंक ना. हेतून बाकीचे जे सगळे आमच्या बरोबर MGP पार्टी आनी इंडिपेंडंट जे आसा त्या सगळ्यांक घेवन गोंयच्या सरकाराक दर फावट तांचेर टिका करून तांच्यो चुकी दाखोवचे पडटा. गोंयच्या सरकाराक गोंयचें कांयच पडिल्लें ना अशें म्हणीत आरजीच्या विरेश बोरकारान गोंय सरकाराचेर तिडक उक्तायली. दिल्लीक वचून मंत्र्यांक मेळटात, चाय पिवन बरे फोटो घेतात आनी गोंयांत परत येतात अशा उतरांचे फार विरेश बोरकारान गोंय सरकाराचेर मारल्यात. भाजप सरकार म्हणटा विरोधी पक्ष टिका करतात. विरोधी पक्ष टिका करपाकूच आसा आनी टिका करीत रावतले अशें विरेश बोरकाराचें म्हणणें आसा. सीएम खूब फावट स्टेटमेंट करता की थोडे ऑपोजिशन आसा ते फक्त डिस्ट्रॅक्ट करपाक सोदता, ते आमी कितें करता ते आडोवपाक सोदता जावं कितें. आमी आमचे आयडियाज दिता, आमचे विजन दिता, आमी सांगता तांकां की तुमच्यो खंय चुकी जाता ते. सरकार म्हटल्यार कितें तुमी प्रोग्रेसीव वेन जे ऑपोजिशनाचे पॉयंट्स आसा ते अंडरस्टँड जावपाक जाय, जाल्यार तुमी विचारपाक जाय. दुसरे कोण तुमकां दिसता जे इंटलेक्च्युअल कोण आसा तेंचे कडेन तुमी विचारपाक जाय, अंडरस्टँड जावपाक जाय. बाबा तेजो इफेक्ट आमचेर पडटलो काय ना. आयज तें कांय ना. आयज सरकार म्हणटा आमी करता ते फायनल, आमी करता ते फुडें. आयज पळय ते वचून कितें करतात. पळय दिल्ली वचपाचें ते एवरी टायम दिल्ली वयता. तुमकां खबर आसा एवरी टायम दिल्ली वचून परत येता. तेंची टूर कसो जाल्लो आसा. दिल्ली वयता. पयर हो आमचो WRD मिनिस्टर भोपाल गेल्लो, थंय तांकां WRD मिनिस्टराक मेळ्ळो, तो सेंटराचो युनियन मिनिस्टर जो आसा ताका मेळ्ळो. कितें केलें? कांय स्टेटमेंट येयला. आयज सेंटरा कडल्यान एकूच स्टेटमेंट येयना. आतां पळोवपाक जाय की आयज समज वयता आयचे राती भितर कितें तरी स्टेटमेंट येता काय म्हणून जो अमित शाक मेळोंक गेला तेजो कितें तरी स्टेटमेंट येता, एक पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट येता. कांय येवपाचो ना. आमकां सांगलां म्हणटाले ते येवन सांगतले, मात तेंचे कडल्यान कितें स्टेटमेंट येता कांय येवपाचो ना. पळोवया. पळय कोणा कडेन गेली आयज ते प्रायम मिनिस्टराक मेळले, थंय च्या पियेले, बिस्किट्यो खाल्ले आनी परत येयले. अशें जावपाक जायना. कितें करता ते फायनल आसपाक जाय आनी लोकांक बेनिफीट मेळपाक जाय. आमच्या म्हादयक तेजो बेनिफीट मेळपाक जाय. आयज ते वयता थंय बिस्किट्यो खाता, च्या पिता, बरे बसता, फोटो काडटा आनी येता. हीच नाटकां चालू आसा आनी आतांय तीच नाटकां चालू आसा. आयज एक्सपर्ट एडवायस तुमचे कडेन कितें आसा, पेपर कितें आसा हें घेवन बसतले आनी ते उलयतले अशें कांय ना. डबल इंजीन सरकार आसून वचून तांकां धांवचें पडटा. आजून पर्यंत तेंच्यांनी जो DPR येयला जो CWC कोणाचो BJP सरकाराचो, सो तेंचो आजून पर्यंत तेंचे रिपोर्ट मेळना. तेंचे कडेन आजून कांय DPR रिपोर्ट ना. आनी हे कितें म्हणून गेल्या थंय? तुम्ही काय पळोवंकूच ना. तुम्ही म्हणटा आमी सुप्रीम कोर्टान घालतले, हांगा घातले, थंय घालतले. अरे तुमचे कडेन तो रिपोर्टूच ना. कितें म्हणून घालतले? रिपोर्ट आसा जाल्यार दाखया, आउट करा. नाच तुमचे कडेन. नाल्यार तुमी एक तर इलेक्शनाक लागून तुमचो जो प्रचार आसा तो फुडें व्हरता, लोकांक पानां लायता दोळ्यांक आनी तूं फुडें व्हरोन इलेक्शन जाय तर तुमी हें करतले. आफ्टर इलेक्शन जाता तें जावं अशें तुमी चिंतून दवरिलां. आमी जी म्हादय गेली ना परवा ना अशेंच चिंतून दवरलां. आनी मागीर म्हणटा ऑपोजिशन टिका करता म्हणून. ऑपोजिशन टिका करपाकूच आसा आनी करतले. म्हादयचें उदक उडोवपा विशीं कर्नाटकाचो DPR केंद्र सरकारान मंजूर केल्या उपरांत तापलेलें गोंयचें राजकारण आजून थंड जावंक ना. म्हादय वांटोवपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा अशें सांगपी राजकीय फुडारीच म्हादया वयल्यान एकमेकांचेर टिका करपाक लागल्या. नव्यान उदेदेक आशिल्ल्या RG पक्षान जाल्यार म्हादयाचो लढो एकट्यानूच लडोवपाचो थरयला, देखून राजकारण आनीक बरेंच तापलां. गोंयची संजीवनी आशिल्ली म्हादय सध्या संकश्टात आसा.
म्हादयचे उदक वळोवपा विशींचो कर्नाटकाचो DPR केंद्र सरकारान मंजूर केल्या उपरांत हो DPR रद्द करून घेवपा खातीर भाजपा सरकाराचेर विरोधकांचो दबाव वाडला. पूण विरोधकांच्या ह्या दबावात एकजूट दिसपाचे सोडून फूटच दिसपाक लागल्या. गोंयांतले सगळे पक्ष म्हादयचे दलाल आसात असो आरोप करीत आर्जीन हो लढो लोकांक घेवन स्वतंत्र लढपाचें थारायला. त्यांच्यानी प्रत्येक गोंयकाराचो ह्या गोंयचो विश्वासघात केला. यांच्यानी म्हादय विकली. कर्नाटकान व्हरोंक ना. कर्नाटका कडेन इतली कापास्ताद नासली आमची म्हादय व्हरपाक, आमची आवय व्हरपाक. आमची आवय तर रडटाली, झगडटाली गोंयांत रावपाक. पूण ह्या काँग्रेसीन, ह्या BJPन, ह्या दलालांनी काढून ती दिली, मुद्दाम दिली. आपल्या स्वार्थाक लागून आपली नॅशनल पार्टी, आपलो सरकार दिल्ली येवपाक जाय म्हणून. आरजीच्या आरोपांचेर काँग्रेस आनी आपाचे आमदार खूब तिडकल्यात. म्हादय वांटोवपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाची तयारी दाखयल्ली आसतना आरजी ह्या एकजुटीत फूट घालून भाजपाक जाय तशें वातावरण तयार करपाचें काम करता असो आरोप आप आनी काँग्रेसीन केला. तू गोंयच्या लोकांक पिशान काडपाचें बंद कर. मनोज परब, तू कोण आनी तुज्या फाटल्यान कोण आसा हें गोंयकारांक कळूंक चुकला. हो लढो गोंयकारांचो. आमी गोंयकारां बरोबर आसा, गोंयच्या प्रत्येक NGO बरोबर आसा. आनी त्या खातीर सोमार दीस 16 तारखेर जेन्ना सगळे गोंयकार एका जाग्यार एकठांय जातले साखळे, तेन्ना आमी थंय वतले. आम आदमी पार्टीचे लिडर्स म्हणून, आम आदमी पार्टीचे व्हॉलंटियर्स म्हणून, पण एक गोंयकार म्हणून. आनी हे सगळें जर तुका अजून समजना जाल्यार तुज्या पेक्षा वेगळो अक्कल शुन्य म्हाका दिसता 1.5 शाणो मनीस गोंयांत ना. I don't believe in politics of exclusiveness. We have to all be inclusive. And all the people I'm Goinkar पहिले, political parties later. So let us, my stand I have made very clear. कितेंय जालें तरी म्हादयक मेळपी कळसा भंडुरा न्हंयांचें उदक वळयतलेच असो दावो कर्नाटकान केला. कांय जाग्यांचेर तर कर्नाटकान कामाक सुरवात लेगीत केल्या. दुसरे वटेन मोदी हे तो मुमकीन हे म्हणपी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेर म्हादय वांटोवपा खातीर दिल्लीत खेपो घालपाची वेळ आयल्या. अशा परिस्थितीत म्हादय वयल्यान सुरू आशिल्ले राजकीय वाद पळयल्या उपरांत म्हादय न्हय राजकारण आवरा अशी म्हणपाची वेळ लोकांचेर आयल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. 2021 जाल्ल्या शेळमेळावली IIT विरोधात 2022 आंदोलन करप्यांक बुधवारा वाळपय न्यायालयान हाजीर रावचे पडले. हे आंदोलन करप्यांक न्यायालयान 5,000 वैयक्तीक जामीन दिवपाचो आदेश दिला. IIT रद्द जाल्ल्या कारणान आपल्याचेर दाखल जाल्ले गुन्यांव सरकारान फाटीं घेवचे अशी ह्या आंदोलकांची मागणी आशिल्ली. पूण सरकारान ही केस सुरूच दवरल्या. जे आमी IIT प्रोटेस्ट करताले सगळ्यात भाजपा, तेन्ना आमी डिमार्केशन करपाक सगळ्यात तांकां आडोवंक गेल्ले. तेन्ना आडयता आसतना त्या खातीर आमचेर केस घातलेली आसा. आतां सरकारान IIT बेलावलीच्यान सायडीक काडलीत, तेन्ना आमकां डिक्लेरूय केलें तशेंच केसी बी फाटीं घेता म्हणटकीर. ते आतां आमकां केसी स्टार्ट केल्या हेंच्यांनी. ह्या गरीब लोकांचेर चड अन्याय करचो न्हू सरकारान. सगळ्यांच्यो केसी फाटीं घेवच्यो आनी बरे भशेन हें सरकार चलोवचें. आयज IIT संदर्भान जे मेळावली वासियांनी मुवमेंट केल्लें त्या संदर्भान आयज पयली केस सरकारान घातिल्ली आसा. जे ऑफिशियल गेल्ले जे डिमार्केशन करपाक प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 64/1 मेळावले हांगा आनी ते डिमार्केट करपाक, तेन्ना तेंचें सरकाराचें एलिगेशन की ह्या लोकांनी तांकां डिमार्केशन करण्या पासून रिस्ट्रेन केल्ले, म्हणल्यार आडायले. ताका लागून तेंचे सेक्शन म्हणजे 143, 147, 341, 353, 149 सेक्शनाची केस घातलेली आसा. आनी आयज तिजें पयलें हियरींग जालें आनी कोर्टान तांकां 5,000 जामीन दिवपाक सांगला. बाणावलेचो आमदार वेंझी आणि दिल्ली जल बोर्ड हांणी साळ न्हंयची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत उदका स्रोत मंत्रीच्या आदेशानुसार जिओ बॅग तंत्रांचो पायलट प्रकल्प सुरू करतले अशें आपाचे आमदार वेंझी हाणें सांगलें. ह्या प्रकल्पांतल्यान न्यायालयातले घाण उदक साळ न्हंयेत वयचे बंद जातले. We should able to get the work order done for this, and we'll get the geo bag here.
YouTube and let everyone see what's the technology and how it can be utilized. From there on, I think the government and everyone can decide, departments can decide how we will utilize this technology to plug all these 6 locations. केन्ना ते नॉर्दर्न ट्रंकिंग जातले ते जायन दिया 30th डिसेंबर जातले म्हणून सांगलेले अजून जालें ना आतां म्हणटा 30th जानेवारी कोण म्हणटा 30th मार्च सो लेट दॅट हॅपन वेन इट वॉन्ट्स टू हॅपन बट प्लगिंग कॅन बी डन सायमल्टेनियसली सो दॅट दीस वॉटर डजंट कंटिन्युअसली एंड वायलेशन ऑफ एनवायरमेंट जायताय ना सो कंटिन्युअसली फ्रॉम द टायम आय हॅव रिएक्टेड टील टुडे देर इज वायलेशन हॅपनिंग एंड समबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस वायलेशन इन्क्लुडिंग द चीफ मिनिस्टर मंगळारा पिडण लागिल्ल्या उज्यावरी गोंयांत आनीकूय हेर घडणुकी घडल्यो आनी जे तरेन ह्यो घडणुकी घडत आसा त्या तरेन सरकार आपत्ती वेवस्थापनांत अपयशी थारला असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मनोज परबान केला. जर स्वता मुखेलमंत्री सांगता की 60 वर्सांत घडिल्ली ही पयलीच भयाण घडणूक जाल्यार हो उजो लागपा पासत कशी घडूंक ना असो प्रश्न मनोज परबान केला. तशेंच जिल्लो अधिकाऱ्यांक ह्या घडणुकेचो पुराय नियाळ घेवचो अशें निवेदनपत्र लेगीत केल्ल्याचें मनोज परब सांगता. तशेंच मंगळारा उज्याच्या धुवरान सुमार 1 लाख लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावं येता असो दावो मनोज परबान केला. देखून ह्या कंपनीचेर FIR जावची अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मनोज परबान केला. जशें विरेशान सांगले की हो सरकार टोटल फेल जाल्लो आसा. ही फायर जे इन्सिडंट जातात गोंयांत ते आडोवपाक तुमी पयला फाटल्या दिसांनी कोलवाळे स्क्रॅप यार्डाक असोच उजो लागलेलो पयर बोडगिनी शेतान उजो लागलो आनी काल पिलेन हांगा उजो लागलो. सो जो डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीज जे आसता स्टेट लेवल आसता आनी डिस्ट्रिक्ट लेवल आसता हेंच्यांनी जे प्लॅन तयार करपाक जाय जशें विरेशान सांगलें ते प्लॅन अजून तयार जाल्ले ना. जर जाल्ले जाल्यार तेचें इम्प्लिमेंटेशन जालां जाल्यार इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना. डिफरंट डिपार्टमेंटांक डिफरंट प्लॅन तयार करचो पडटा. प्रत्येक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान आपलो प्लॅन सबमीट करचो पडटा. एन्युअली अपडेट करचो पडटा. हें जाल्लें ना. प्रत्येक लोकल पंचायत आसतली लोकल बॉडी आसतली तांकां ट्रेनिंग दिवपाक जाय. सायडीचे जे लोक आसता तांकांय ट्रेनिंग्स दिवपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा असले कंपनीज आसा जाल्यार सायडीचे जे एरियाज आसा त्या लोकांक ट्रेनिंग जावपाक जाय मॉक ड्रिल्स जावपाक जाय. हें सगळें हेच्या पयलीं ह्या सरकारान केन्नाच करूंक ना. आनी CM स्वता म्हणटा की 60 वर्सान हो सगळ्यांत व्हडलो इन्सिडंट म्हणून मेजर फायर म्हणून आनी जो कार्बन मोनॉक्सायड भायर येता भितर लोकांक त्रास जावपाची शक्यता म्हणून CM सांगता. जर CM हें सांगता जाल्यार ही फायर प्रिवेंट कित्याक जावंक ना. पूण आमी कलेक्टराक एक मेमोरेंडम दिला. ते मेमोरेंडमान आमी थोडे पॉयंट्स घातला. ते पॉयंट्स आमी तुमच्या कडेन म्हणटा. पयलें म्हटल्यार काल जो इन्सिडंट जालो त्या इन्सिडंटाची डिटेल इन्क्वायरी ही जी कंपनी आसा बर्जर बेकर कोटिंग प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीचो जो काल उजो लागलो तेची डिटेल इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी ती सुद्दां हाय कोर्टाचो रिटायर्ड जज आसतलो त्याच्या अंडर ही इन्क्वायरी जावन येता ते मन्सून सेशन आसा त्याच्या पयलीं ह्या सरकारान तेचो रिपोर्ट तयार करून तो असेंब्लीन मांडपाक जाय. सॉरी बजेट सेशनाक. मागीर ही जी कंपनी आसा तिचेर FIR लॉन्च जावपाक जाय. कित्याक हो जो स्मोक भायर सरला तेचो डायरेक्ट इफेक्ट 1 लाख लोकांचेर जी 200 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया आसा तितून डायरेक्ट इफेक्ट थंयच्या 1 लाख पॉप्युलेशनाचेर डायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट जाता. सो ह्या कंपनीचेर सरकारान FIR तेजेर क्रिमिनल सूट हो फायल करपाक जाय. कोलवा पुलिसांनी पवित्र नायक ह्या दुबाविताक 25 लाख पावंड चोरपाच्या आरोपाखाला अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पवित्र नायक कुचेगांव ओडिसा वाठारांतलो रहिवासी. ताणें सेनाबाटीम अपार्टमेंटांतले 25 लाख पावंड चोरिल्ले. कोलवा पुलिसांनी सांपळो रचून पवित्र नायक ह्या आरोपीक अटक केली आनी फुडलो तपास चालू आसा. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.